साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर यांच्या यादीक आयज आमी फेस्त मनयता आनी सगळ्या गोंयकारांक आयच्या फेस्ताचे हांव परबी दिता. हें आमचें फेस्त एकचाराचें प्रतीक आनी हांगा सगळ्या धर्माचे गोंयचेच न्ही गोंयच्या शेजारी राज्याचे लोक हांगसर आमच्या देवाच्या भेटीक येता. हांव प्रार्थना करता ह्या फावटी आमकां ह्या महामारींतल्यान येता आसतना जे 9 दिसाचे नव्यान लोकांक हांगसर येवंक मेळना, पूण आमचे गोंय साहेब हांचे कडेन प्रार्थना करता कित्याक फुडल्या वर्सा आमी सगळे एकठांय येवन मोठ्या उमेदीन हो उत्सव जो आसा आमी सेलिब्रेट करचो आनी ह्या महामारींतल्यान आमकां निश्चित बेगींतल्या बेगीन मार्ग दाखयतलो. सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां एकठांयचो संदेश दिता आनी परत एकदां सगळ्या गोंयकारांक आयच्या फेस्ताची परत परबी दिता. A happy feast of St. Francis Xavier going to Cyprus. This has been a wonderful experience. It is in cyberspace that things have been happening, but now for the first time after months, people have come in. But it's not a simple presence. It has been a concentrated presence. Each person has represented his whole parish. And so, though there were 160 people who represented the whole parish, the whole of Goa has been made present. And it has been a great experience. Also, the members of the assembly who came here, they're not just alone. They belong to a constituency. And so they have brought the entire constituency here. What a wonderful experience this has been to have everyone together. It's a great experience. And so, what is the message? The message is God has not left us. Evil may take us apart, but God always brings us together with love and with goodness. He is there to heal us and to make us well. But we have to do something. My only advice is that you spend 5 minutes at night before you sleep with God and 5 minutes on rising. If you can just empty your thoughts, your feelings, whatever is there, at the breath out and experience the newness that is filled in you at the next breath, that is great. The whole night you'll have a great experience, and on rising you can do the same thing and God will help you through the day. What will happen is your thoughts will not get vitiated but will remain focused, and this will bring greater peace, joy, as St. Francis Xavier preached and lived. We too will be able to do that and pass it on to others. Thank you very much. God How bless has you. been the novena? Different experience. As I said, only the celebrant, but he represents many people. And so it has been a great experience of that kind. Though there's been one person, it's a concentrated experience. However, the novena themes and all that has been wonderful. So, like how we can walk in the footsteps of St. Francis Xavier, who walked in the steps of Jesus, and that is how we can be witnesses of Jesus in our time, especially in the COVID time. And in this time when everything is cyber, it's a different kind of an experience. Okay, how has been this feast now? Because usually every year thousands of people come. Yeah. So, though thousands did not come, thousands were present here through the one representative. So, this is a different experience, but a great experience for me. It's been a very concentrated experience, and I feel it's a great one. गोंय साहेबांची फेस्ताची सगळ्या गोंयकारांक परबी उलोवनीच परबी. गोंयकारां भितर एकवट राखपाची चड गरज आसा. आर्च बिशपान आपल्या सरमावान सांगलां की गोंयचे विरोधाक जे कितें प्रोजेक्ट येता, जे प्रदूशण जावंक शकता, पोल्युशन कॉजिंग प्रोजेक्ट येता, हे फायट करूंकूच जाय. आज गोंयकारांचे फुडें एक चॅलेंज टू सेव गोवा, ऑल्सो टू सेव ओल्ड गोवा. हें ओल्ड गोवाचें जे गव्हर्मेंटान अनाउन्समेंट केलां की आमी ग्रेटर पेंजीम पिडियेंतल्यान फाटल्यान काडटा, हें बरी वस्त. बट एट द सेम टायम आमी वी हॅव टू बी एवर अलर्ट एंड विजिलंट, कित्याक हे सरकाराक पात येवंक शकना. हो सरकार फुटींग सरकार. मुख्यमंत्री फुटी मारता हें काल NDTVन दाखयलें आहा. पर्रीकारान केन्नाच डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट करूंक ना.
हो सरकार तांकां सपोर्ट करता म्हणून ते भशेन आज जे ओल्ड गोवाचें जाल्लें तें तशेंच आमी एक हेरिटेज झोन जावचो ओल्ड गोवान कन्जर्व जावचो म्हणून आर्किओलॉजिस्ट सबजेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट कन्जर्वेशनिस्ट आर्किटेक्ट्स इंजिनियर्स सगळ्यांक एक करून एक टास्क एक सेल करूंक शकता अंडर अवर वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणुका डासिल्वा एंड वी वॉन्ट टू फायट टू मेक ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन and this will be our election promise also. Before that, we will work with the people to give proper suggestion. Mr. Edgar Ribeiro has had a proper report done about Old Goa. I think we have to study this. This government is unable to take care. We don't want agents of the government to look at Old Goa as a prime real estate to be exploited, but a heritage that is to be conserved, and for which we are completely wedded to this cause, and we will form this cell immediately. First and foremost, म्हाका दिसता आयज गोंयच्या सायबाचें फेस्त एक इम्पॉर्टंट डे फॉर ऑल ऑफ अस आनी आय टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू विश कन्वे माय बेस्ट विशीज ऑन गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा आज हें वर्स खूब इम्पॉर्टंट आसा 2020 हॅविंग गॉन थ्रू द कोविड पॅन्डेमीक कमिंग इयर अटेंडिंग द मास ऑल्सो हेज बीन अ लिटल चेंज फ्रॉम एवरी इयर द वे इट वॉज वेल ऑर्गनाइज्ड सो आय शुड कॉन्ग्रॅच्युलेट द होल टीम ऑफ बासिलिका हू हेज डन अ गुड जॉब. आज very important during the COVID pandemic is what we are running through Goa. गोंयचे गोंयकार सर्वसामान्य लोकांचे कितलेशेच प्रश्न आसात कितलेशेच विशय आसात आनी आज रिब्रन आमच्या आग बिशपान जो उलयता आसतना संदेश दिला आय थिंक दॅट इज समथींग फॉर ऑल गोवन्स टू लुक एट. बारीक मनशाचो इंट्रस्ट सध्या कोण पळयना सृश्टीच्या अगेन्स्ट एनवायरमेंटाच्या अगेन्स्ट जे चल्लां आनी लोक रस्त्यार येवंक लागल्या ताज्या खातीर आनी ओवरऑल फ्युचर जनरेशन सांबाळपाक आमकां जे आज जी काळजी घेवची पडटा ताज्या खातीर म्हाका दिसता गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद सामको आमकां जाय. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट गोवा इज सेव्ड फॉर पोस्टेरिटी. कोळसो नाका, मोले नाका, म्हादय जाय, डबल ट्रॅकिंग नाका, हे कितलेशेच आमी ऑलरेडी प्रश्न सरकारा फुडें मांडिल्ले आसात. बट द गव्हर्मेंट सिम्स टू बी मुव्हिंग इन अ व्हेरी डिफरंट फ्रेम ऑफ मायंड. मे बी एकदा मनशाच्या आंगान वेन देर इज अ डेव्हिल ही वर्क्स लायक अ डेव्हिल अँड देर इज अ टायम वी नीड गॉड टू सेव अस फ्रॉम दीस टायप ऑफ डेव्हिल. आजच्या दिसा जे संदेश दिल्लो आसा हांव गोंयच्या सायबा कडेन मागता. हांवें इन माय प्रेयर्स ऑल्सो आय हॅव सेड की वॉट एवर इज गूड फॉर गोवा अँड गोवन्स शूड बी डन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी ताजे खातीर हे वायट विचार जे चल्ले विच आर अगेन्स्ट एनवायरमेंट विच आर अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ poor people which are against the interest of Goans and the future generation. गोंयच्या सायबान बरी वाट दाखोवची आनी गोंय सांबाळचें हे देवा कडेन हांवें आज मागणी केल्ली आसा. गोंयचे सायबाचे फेस्ताच्या निमित्यान समस्त गोंयकार जे आसात त्या गोंयकारांक मनोनीत परबी भेटयता. गोंयचे सायबाचे विचार जे आसात ते विचार बरे भशेन आत्मसात करून प्रत्येक गोंयकारान जो गोंयान आसूं किंवा भारतान आसूं किंवा परदेशान आसूं तेंच्यान ते विचार आत्मसात करून बरे नितळ विचार लोकां मुखार हाडून माणुसकीचें दर्शन जशें गोंयचे सायबान दाखयलें तशे तरेचें दाखोवचें अशें आव्हान हांव सबंद गोंयकारां कडेन करतां. आनी परत एकदां हो जो वेगळे वेगळे संकटां आमचेर आयज गोंयाचेर आयिल्लीं आसात ती संकटांचें निवारण करपा खातीर आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो जंय थंय आसा थंय अशें हांव गोंयच्या सायबाक लेगीत मागतां. आनी परत एकदां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. पावियन सान फ्रांसीस शावेर आयज ही परब जाल्ली आसा आनी आमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनी दुसऱ्या लोकांक ही परबेक येवपाक मेळप ना. आनी हांव ही आयज परब सगल्यांक खुशाल बरी हांव येता आनी परबेचो दीस सगल्यांक बरो वयचो म्हूण मागता. जेन्ना आयज आमकां फादरीन आमकां सगल्यांक आपयल्ले बरे भाशेन आमी मीस आयकलें आनी मिसाक रेक्टर फादर पाट्रिसियो फेर्नांडीसान आमकां सगल्यांक आमदार जे आमच्या चीफ मिनिस्टरांक सगल्यांक शेबासकी भेटयलेली आसा. आनी हांव मागतां सरकारा कडेन जे फादरीन पाट्रिसियो मागलां जे इगोर्जेचें कितें तरी काम आसा फाटीं जायते प्रॉब्लेम जाल्ले इगोर्जेक आनी आमी सगल्यांनी चीफ मिनिस्टरांनी आमदारांनी हिंगा येवन सगल्यांनी भेट दिलेली आनी जाता ते भाशेन आमी तांकां हेल्प केल्लो. हेजे फुडें सरकारान आमी सगळे बरोबर रावन एकठांय रावन हे इगोर्जेक आमी हेल्प करपाक मागता. आनी जेन्ना फादरीन मागलां जो आमचो गोंयचो सायब आमकां सगल्यांक गोंयकारांक राखता बरे भाशेन कसलेंच वादळ मोड येवपाक दिना आनी बरो आमकां कसलेंच वायट जावपाक दिना. कित्याक
भक्तीवंत आमचो सांत फ्रांसीस साहेब आमचे गोंयांत बरे भाशेन राखता आनी आमी सगल्यांक ही गरजेक हेल्प करपाक सरकारा कडेन आनीक फावट मागता. प्रत्येक गोंयकारांक आज खुशाल भरीत आणि शांतिकायेची सांत फ्रांसीस शेवेराची परब मनयता. आज सुंदर परब जाली आणि आमी एकूच मागलां की गोंया शांतिकाय हाडपाक आनी गोंयकारांक सांत फ्रांसीस शेवेरान राखपाक खूब इश्यू आहा. हेजेरूय आमी मागलां की शांतिकायेन सगळे इश्यू आहाय ते सेटल जावपाक. सगळ्यांक गोंयकारांक एक्रॉस रिलीजन्स एक्रॉस कास्ट क्रीड आनी म्हाका एकूच दूख लागता बारीक सामान्य मनीस येतालो एक आपल्यागे फेस्ता तयारी करून पयस एकठांय करून तांकां म्हळ्यार फेस्त मेळ्ळो ना. तांकां देवान चड बेसावन तेंचेर घालचें. आवट ऑफ स्टेट्स येताले चलोन येताले थोडे पिलग्रिमेज तेंचेर चड देवान बेसावन घालचें तुगे आमचें वी आर प्रिविलेज आमकां वी आर प्रिविलेज वी आर हॅपी बट एट द सेम टायम I would be more happy if they had come. I pray that they are blessed more than me and happy feast to everybody. God bless you all. आयज गोंयच्या साहेबाची आयज फेस्ताची हांव सगळे गोंयकारां बरोबरच अख्ख्या जगाक देशाक आनी जगाक जे लोक आसात तांकां हांव सगळ्यांक हांव आयच्या फेस्ताची खूब येता. आनी आयज जरी कोविडा लागून थोडे प्रमाणात लोकांक हांगा फिजिकली येवपाक मेळ्ळें ना जाल्यार पूण तरी देखून लोकांनी हे वीक जे आसा ते सगळ्यांनी वर्च्युअल म्हणल्यारच सोशल मिडियाचेर लोकांनी हे करिल्ले आसा. तांकां सगळे आमच्या गोंयकारां बरोबर अख्ख्या जगाच्या सगळ्या लोकांक हांव आयच्या फेस्ताची खूब दिता. आनी गोंयचो साहेब म्हणल्यारच कसलो आकांदा पडटा आनी गोंयच्या साहेबाची जर उडास करता तो ताका पावता म्हणजे अशें एक धार्मीक आनी हे एज्युकेशन फेस्त आनी गोंयच्या साहेबाचें ताका लागून आयच्या कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां सगळ्या लोकांक गोंयच्या साहेबान सेव करची तांची रक्षा करची अशें म्हणून आयज मागता. आनी गोंयच्या लोकां बरोबर सगळ्या जगांतल्या आमच्या जे भावीक आसा जे गोंय साहेबांचे जे प्रेमी आसात तांकां सगळ्यांक फेस्ताची खूब दिता. Unprecedented times brought about by COVID, I would like to appeal to all of you to take care of those who are affected by this illness, to take all the necessary measures and follow the SOPs given by the government so that we can ensure the true welfare and good health of our people. Let us be concerned about one another, and if anyone is affected by them, let us not keep them aside. Let us take good care of them in a manner that we can do. I wish all of you God's abundant blessings. गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हाजे फिस्ट ह्या फिस्टाची हांव सगळ्या गोंयकारांक उलोवनीत परबी दिता आनी ताणें जेजूचो संदेश अख्ख्या जगभर पावोवपाचें काम केलें. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ताची देख घेवन होच संदेश सगळ्या गोंयकारांक पावोवपाचो प्रयत्न करपाक.